फॉस्ट स्ट्रेस ह्या सगळ्यां मॅनिफेस्टेशन कशें जाता म्हणजे ह्या सगळ्या प्रक्रियेंतल्यान तो त्या पद्दतीन कसो उतरता? सो स्ट्रेस म्हणटकीर ल्हान ल्हान गोश्टींवयल्यान पयलीं सुरू जाता. हं, पण तेन्ना आमी कितें करतात, दुर्लक्ष करतात. हं, हें कितें, म्हाका स्ट्रेस ना, आमी सदां अशें करतात. हं. म्हणजे हें बट तुका स्ट्रेस आसा, ही तीन म्हजे कडेन आसा ती कोण पळयत ना. बरोबर. सो प्रत्येकाक स्ट्रेस जाता. सो तुमी म्हणशाल तर स्ट्रेस फक्त बायलांक जाता, फक्त दादल्यांक जाता, वयस्कर मनशांकूच जाता, ना. बरोबर. स्ट्रेस म्हणजे जेन्ना पयलो तुमी आतां तुमकां सांगपाकूच नाका हांवें, पण ल्हान बाळ जल्माक येता, बरोबर. तो रडटा, तें इम्पॉर्टंट आसता काय ना? करेक्ट. दॅट इज स्ट्रेस. देर इज अ चेंज नो इन Correct. म्हणजे तो आशिल्लो थंयच्यान तो भायर आयला करेक्ट. आनी थंय येवन ताका आतां तें सगळें नवें नवें दिसतकच तो रिॲक्ट करता. सो दॅट इज स्ट्रेस. दॅट इज वेर इट बिगिन्स. सो Correct. इन द क्रेडल टू द ग्रेव. फ्रॉम वॉर्म टिल टोम म्हणून येता आमच्या. वूम टू द टूम. बरोबर. एक्झॅक्टली. फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, वूम टू द टूम. बरोबर. म्हणजे आज तूं ल्हान भुरगें म्हूण आसा, हं, फाल्यां तुका इश्कॉला वचपा जाय. हं. खंयचें इश्कॉल हें Correct. आवय बापायक स्ट्रेस. करेक्ट. त्या भुरग्याक ते एडमिशनाचे क्वेश्चन आन्सराचो स्ट्रेस. बरोबर. सो स्ट्रेस स्टार्ट्स देर. देन यू गो टू कॉलेज. बरोबर. खंयची स्ट्रीम, खंयची एग्जाम हाजे स्ट्रेस. बरोबर. लग्न जावपाक चल्यांक पार्टनर बरोबर मेळूं जाय, सगळ्या कंपॅटेबिलिटी जाय, हें जाय तें जाय, ताजो स्ट्रेस. बरोबर. लग्न जातकच संवसाराचो स्ट्रेस. करेक्ट. मागीर आपली भुरगीं जाली म्हणून ताजो स्ट्रेस. सो स्ट्रेस इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ एव्हरीबडीज लायफ. बरोबर. पण ते स्ट्रेस आमी कशें हँडल करतात हं. आनी ताका कितले सिरियसनेस दितात हाजेर सगळो लायफ आमचो निर्भर आसता. बरोबर. सो लायफस्टायल डिसऑर्डर्स म्हणपाक आजकाल आमी जर पळयतात जाल्यार आजकाल आमकां खूब आयकूंक येता, ओ ही इज व्हेरी स्ट्रेस्ड, बरोबर. नाल्यार त्या स्ट्रेसाक लागून ताका हार्ट अटॅक आयलो, नाल्यार स्ट्रेसाक लागून ताका ब्रेकडावन जालो, नर्वस ब्रेकडावन. बरोबर. सो हें स्ट्रेस जाता म्हणजे कित्याक लागून जाता? दॅट इज बिकॉज आमकां तो हँडल करपाक कळना. ॲब्सोल्युटली. पयलीं नाशिल्लो, पयलीं आशिल्लोच स्ट्रेस. Absolutely. पूण लोकांची एक सपोर्ट सिस्टम आसताली, एकमेका कडेन उलयताले, करेक्ट. तांचे कडेन ग्रुप तांचे एक्टिविटीज आसताल्यो, हळदी कुकूम म्हण तुजे आजकाल आमी ते म्हणटात कितें जाय हें आनी कित्याक जाय आसूं, करेक्ट. वी कॅन ओवरलूक इट. पण बरोबर. दोज वेर वेज ऑफ हॅव्हिंग इंटरॅक्शन विथ पीपल, Absolutely. डिस्कशन्स, Correct. अँड दॅट इज हाव यू डिस्ट्रेस्ड. बरोबर. पण आजकाल हें खूब कमी जालां. वी आर आयसोलेटिंग आवरसेल्स. Absolutely. कितें म्हणटात ते आमी फोनाचेर, हय. हें ऑनलायन करा, तें ऑनलायन करा.